शिरगांव खणीचो ब्लॉक 3 राजाराम बांदेकर खणकामांक फुडल्या 50 वर्सां खातीर दिला। आयचे भौशीक सुनावणेंत शिरगांवां खण वेव्हार करपाक खण कंपनीक इसी दिवप काय ना हाचो निर्णय घेवपाक पब्लीक हियरींग दवरलेलें। पूण खुद्द शिरगांवचे लयराई देवस्थानाचो आनी कुमदाचो लीज दिवपाक खर विरोध आसा। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिवचले शिरगांवच्या खण ब्लॉक 3 ची भौशीक सुनावणी केली। उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी स्नेहा गिते आनी डॉक्टर शमिला मोंतेरोन लोकांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो। आयज खूब वर्सां जालीं मायनींग बंद पडलेलें आसा, तेन्ना जायत्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा आनी परत एकदां मायनींग सुरवात करपाक आमचो शिरगांव विलेज पंचायतीचो फूल सपोर्ट आसा। इवन आमी ग्रामसभेक मेजॉरिटीन ठराव पास करून घेतलेलो आसा की आमची जी मायनींग ब्लॉक नंबर 3 आसा ती स्टार्ट जावची म्हणून। Most of us had raised the objection for last public hearing of Miss Vedanta Limited, that is Block 1. I have confusion in my mind. Why only the mining company should be blamed for the destruction of our villages? And why not to blame the Panchayat body, Komdat body, Devasthan Committee and Farmers Association for not taking any objection at the time of destruction of our village? It's our moral duty to protect our villages, but at the right time we don't hold any protest against the mining company as they all are hand in gloves at that time. At last 25 years back, the mining company had already done huge digging behind our holy temple of Sri Devi Lehrai and nobody had objected the extraction. The government want to give lease for 50 years and want to know the adverse impacts of our village Shirgaon. But for your kind information, we had miserable effect on our forestation, livestock grazing, agriculture sectors, water bodies and health. So I request and beg with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to give EC for Block 3rd and give us assurance that the mining company will not benefit the individual but will work for the overall development of the village Shirgaon. If the mining company fail to fulfill our grievances, we will knock the door of the Honorable Supreme Court of Bharat. Thank you. दुसरे वटेन शिरगांवांक काळखात दवरून तांच्यो कुमनीदाद आनी हेर जमनी हडप करतात अशें म्हणत देवस्थान आनी कुमनीदादांनी विरोध केलो। आयकात गणेश गांवकाराक। पर्यावरण कार्यकर्तो स्वप्नेश चर्लेकारान तर जाका परत 50 वर्सां खातीर लीज दिला त्या खणवाल्यान हाच्या आदी कशे वेव्हार केल्यात तेवूय सांगले। मायनींग सरफेस रायट जो आसा तो येणा आसा आमच्या शिरगांव कुमदादीक, तो कुमदादीक येना आनी हेच्या फुडें सुद्दां जो 50 वर्सां खातीर जो मायनिंगाचो ऑपरेशना खातीर जो ब्लॉक ऑक्शन्स केल्लो आसा तेजो सरफेस रायट जो मायनींग ओनर जो आसा जेचे आतां मायनींग ब्लॉक घेतलेलो आसा तोच घेतलो। शिरगांवच्या कुमदादीक कितें मेळटलें? कांयच मेळपाचें ना। देवस्थानां आनी बाकीचे सगळे मायनींग ब्लॉकान थेयलेले आसा कित्याक? तर तांकां रेव्हेन्यू मेळपाक जाय म्हणून। आतां प्रॉब्लेम असो आसा, तुमी आमकां फोंडान घालून शिरगांवच्या रहिवाशांक, शिरगांवच्या देवस्थानाक आनी शिरगांवच्या कुमदादीक फोंडान घालून समज जर मायनींग ऑपरेशन चालू करपाचें आसा जाल्यार ताका आमचो टोटल विरोध आसा। आमचे मायनिंगाक विरोध एकाच कंडिशनाचेर आसचो ना। सस्टेनेबल मायनिंग्स म्हणजे बेश्टे सस्टेनेबल मायनिंग्स म्हटलें म्हणून जायना, तर ह्यो लिगल इश्यूज जे आसात जेतून सरफेस रायट हो आमचो कुमदादी घेवपाक जाय। मायनींग ऑपरेशनचो ब्लॉक जो आसा, ऑक्शन आसा, तो व्यवस्थितपणे बफर झोन सोडून एंटायर सेटलमेंट्स एरिया इन्क्लुडींग देवस्थान्स अँड द पब्लीक एरिया ह्यो सगळ्यो भायर काडूनच तेंच्यांनी मायनींग ऑपरेशन चालू करपाक काय हरकत नासलेली। पूण ह्यो इश्यूज सॉल्व करपाक तांकां कितलींशींच वर्सां लागूं शकतात। गव्हर्मेंटाक म्हाका दिसता घाई जाल्लेली आसा की तेंचे कडेन खंयच्यान ना खंयच्यान तरी पयशाचें किंवा हेचे सगळे स्त्रोत जे आसा ते मायनींग कंपनी कडल्यान घेवपाचे आसा, ताका लागून हे बेगीन काडून दिवपाक सोदतात। आज जे ब्लॉक 3ची जी शिरगांवान मायन आसा बानेकाराची तिका लागून इसी ग्रांट करपाची काय ना म्हणून जी पब्लीक हियरींग आमी जे सबमिशन केल्लेले आहा ते म्हटल्यार हेंच्यांनी फूल डेटा प्रेजेंट करूंक ना रिपोर्टांनी, डेफिशियंट डेटा आहा। तेजें मेन कारण म्हटल्यार बिचोले तालुक्यान 3 मायनींग ब्लॉक्स ऑपरेट जातात। ब्लॉक 1 वेदांता, ब्लॉक 2 चौगुले, ब्लॉक 3 बानेकार। हे तीग आनी ओवरलॅपिंग सर्वे नंबर्स आहा, एरिया ओवरलॅपिंग आहा। सो हेंच्यांनी हे 3 ब्लॉकांचे क्युम्युलेटिव्ह एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट करपाक जाय आसलेलो आनी बेजलायन डेटा कलेक्ट करपाक जाय आसलेलो। हे एक सबमिशन केल्लेलें आहा। दुसरें म्हटल्यार बानेकार फाटले 50 वर्सां पेक्षा अदीक हांगासर मायन चलयता शिरगांव।
तो डेटा तो खंयसरूच रेकॉर्डाक हाडपाक पळयना. तो म्हणटा आपल्याक ही आतां फ्रेश लीज दिला, सो आपूण आतांच्यान डेटा कलेक्ट करतलो आनी रिपोर्ट करतलो. समजा 50 वर्सां उपरांत ताका जर परत दिवपाक जाय जाल्यार हो 50 वर्साचोय डेटा तो फुडाराक हाडचो ना. प्रोसिजर कितें म्हणटा, तुमी हेज्या पयलीं जे डॅमेज केल्लेले आहा किंवा थंयसर मायनिंग करतना जे इफेक्ट जाल्लो आहा त्याचो इम्पॅक्ट असेसमेंट जावपाक जाय. तो इम्पॅक्ट रिपोर्ट करा की अजून पर्यंत थंयसर मायनिंग केल्ल्यान कितें कितें जाल्लेलें आहा वातावरणाचेर आनी लोकवस्तींचेर. हो डेटा तो रेकॉर्डाक हाडपाक पळयना. तशेंच आमी हेंय सांगलां की 2015 ते 2018 भानेकारान इसी नासतना मायनिंग थंयसर चलयल्ली, कित्याक तेजी इसी एक्सपायर जाल्लेली, सो तेजेरूय सरकारान एक्शन घेवचें म्हणून. सो बाय एंड लार्ज आमी कितें म्हणटा, तुमी मायन चालू करपाक सोदता सिस्टमॅटीक करा, लिगली करा, सगळो डेटा रेकॉर्डाक हाडा. बेश्टे अंधधुंदी करून मायन चालू करतले, परत लोक कोर्टान वयतले, 2 म्हयने चलतली, परत बंद पडटली, सगळ्यांकूच त्रास. तुमी प्रोसिजर फॉलो करा, कायद्याच्या हिशोबान जशें आहा ते सगळे मांडा, तुमी रेकॉर्डाक हाडा, प्रोसिजर फॉलो करया, प्रोसेस फॉलो करया आनी मागीर चालू करा न्हू. आनी लोकांकूय एम्प्लॉयमेंट मेळटले. मायनी अगेन्स्ट ना, पूण तुमी कायदो मोडून करता, प्रोसिजर फॉलो करनासतना करता, प्रोसेस फॉलो करनासतना करता, तेका लागून आमचें ऑब्जेक्शन आहा. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, निखिल जल्मी आनी जवाहर बर्वे.